has shown that a leader like Amit Ji Shah and Narendra Bhai Modi is a leader accepted by the people of India. नरेंद्र मोदीचेर कितलेच भाशेची भाशणां केली ऑपोजिशनान, पूण लोकांनी ताका एक्सेप्ट केलं. द वे ही इज, द वे ही हॅज परफॉर्म, स्पेशली फॉर द डावन ट्रोडन, बारीक लोकांक, गरीब लोकांक, जे बिलो पॉवर्टी लायन लोक रावताले, तांकां स्वच्छ टॉयलेट और इलेक्ट्रिसिटी और रोड्स और एनी अदर डेव्हलपमेंट तेंचे घरां मदेका तो घरां बांदून दिली, घरांची घरां रिपेर करून दिली. म्हाका दिसता हें विजन जे तेजें आसलें गरीब लोकां खातीर ते आयज लोकांनी दाखोवन दिलें की असलो लिडर आमकां जावो म्हणून. सो हें आयज क्लियर जाल्लें आहा आख्खे इंडियेभर की भारतीय जनता पार्टीचें सरकार 5 वर्सांचें चल्लें तें लोकांचें सरकार आसलें. आनी आयज गोंयान बसून आमचो मुख्यमंत्री नेव आहा प्रमोद सावंत आनी आमचो ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी सतीश दोंड आनी पार्टी प्रेसिडेंट बाब विनय तेंडुलकर आनी तेजी आख्खी टीम, कोर कमिटी, आमी सगळ्या आमदारांनी दाखोवन दिलें की 4 पेक्षा 3 आमदार आमचे जिखून येयल्या. हितून कळटा की दो देर वॉज अ बीग डॅमेज टू अस बाय आमचो जेन्ना आमचो मनोहर भाई आमकां सोडून गेलो. सारकें अशें दिसून येयलें की आमचे मदेकात जो आमचो पिलर आहलो तो ना जालो. पूण इन स्पायट ऑफ दॅट आमी 3 सीट जिखून येयल्ल्या आनी गोंयच्या लोकांनी आमचेर विश्वास दवरलेलो आहा. आयज गव्हर्मेंट आमचें स्टेबल जाल्लें आहा. 14 आहले ते आमी 17 जाल्ले आनी तितून 2 लिडर जे एमजीचे आहले, आमचो पावसकर बाब आनी आमचो बाबू आसगांव, तेणी विश्वास आमचेर दवरून बीजेपीचेर दवरून ते भितर येयल्ले. सो हितून आमी 17 जाता. म्हाका दिसता येता त्या काळान आमी 21 पासून जावपाक शकता. प्लस सांगून गोंयच्या लोकांक देव बरें करूं. कलंगुटान कितें रॉंग जालें ज्या जाग्यार लीड बीजेपी कॅन्डिडेट आसा आनी सदांच आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन लीड सदांच काँग्रेसीक सुबेज वयता MP इलेक्शनाक. एनी रिजन फॉर नो, इट इज ऑलवेज बीन अ ट्रेंड. पूण MLA इलेक्शनाक ते आमच्या वांगडा आसतालो. सो तांकां लोकांक फोर्स करपाक जायना. सदांच इवन लास्ट टायम देर वॉज अ बीग वेव ऑफ नरेंद्रजी मोदी and BJP in 2014, where the only constituency which gave less votes to North Goa MP was Kalangut. But for my election, I got lead of 5,000. So it is just, it goes opposite. सो तुमी आतां म्हटलें की 21 जावंक शकता. सो कितें कोण येवपाक शकता? खूब जावंक शकता न्हू, कितें जावंक शकता. आयज सिद्ध जाल्लें आहा की जेन्ना 2 आमदार MG जे बीजेपीन येवंक शकता, इंच्या थिंगा वचोंक शकता, आनीकूय येवंक शकता म्हणटा वचोंक शकना. पर्रीकाराची लिगसी ना this is the our team is become very strong. And nationally it has been seen that 345 plus seats NDA has won. BJP has won on its own around 300 seats. So it has been seen that all over India BJP has become very strong. So the question of anybody leaving BJP does not arise. सर, मनोहर पर्रीकरान फाटली 25 वर्सांचो सीट जोगोन दवरलेलो पणजेचो, तो आयज गेलो. सो वॉट इज द रिजन? कितें Benjim, there is lot of you look at the statistics of this election only. MP इलेक्शनाक पणजे आमकां 3000 लीड मेळ्ळ्या. MP इलेक्शनाचे आतांचे तुमी हे काडा, आंकडे काडा, 3000 लीड फॉर BJP. पण आमचो पणजेचो सीट ऑफ BJP वेंट. म्हणजे खंय तरी कार्यकर्ता जे आमचे आहा ते खंय तरी म्हाका दिसता दुखलेले आसले, वो तेंची कामां जावंक नासली, वो कितें तरी खंय तरी आमी फाटीं उरले. सो आमी मान्य करपाक जाय आमी फाटीं उरले म्हणून, आनी तें करेक्शन करपाक जाय.